भाशेन आमी सांगला की सरकाराक मात्तूय कांयच फरक पडना. तांकां आतां सद्या कितें दिसलां, इलेक्शन कमिशनाक घेवन खंयचीं इलेक्शनां जिखोंक शकता. आनी दुसरी गजाल, कितलेय तर लोकांचेर अन्याय केलो, कितलेय तर प्रोजेक्ट हाडून घातले, ते आमी कितें आपूण कितें करपाचें आहा पळय ते फाटीं सरचो ना असो तेंचो एटिट्यूड जाल्लो आहा. तुमकां जाय तें तुमी करा, आमकां जाय तें आमी करता. आमचे कडेन 33 आमदार आहा. फुडल्या इलेक्शनाक आयले जाल्यार ओडून व्हरपाक लागून आनीक आमदार आमी रेडी करतले. फुडले ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी प्लान करून जे भाशेन लास्ट टायम केल्ले तेंच्यांनी. सो बेसिकली तांकां भंयूच ना सद्या एट प्रेझेंट. आतां जरी तर तांकां भंय तर आसा, थोडे लोक जे आतां भायर सरपाक लागलेले आसा, ओके, आनी प्रत्येक गांवांनी डायरेक्ट चॅलेंज करपाक लागलेले आसा पंचायतीक. आनी पयलीं म्हणटा ते आय वूड अप्रिशिएट सगळे चिमलकार लोकांक, मांद्रे लोकांक आनी कारांबोली लोकांक हांव खऱ्यांनीच तुमकां सॅल्यूट करता. कित्याक सॅल्यूट करता? तुमी दाखयलें गोंयकारपण कितें तें. तुमी दाखयलें गोंयकार जेन्ना भायर सरता पळय ते कितें करूंक शकता तें तुमी दाखयलें. तुमी विलेजरांक दाखयलें. आनी म्हाका दिसता हे विलेजर जेन्ना भायर सरलेले आसा तेन्ना सरकाराक डेफिनेटली भंय दिसलेलो आहा. पूण सरकार कितें करता, जेन्ना जेन्ना विशय येता पळय तेन्ना डायवर्ट करपाक लागून आनी दुसरो विशय येता. आतां वंदे मातरम डिस्कशन करपाक लागून ह्या मनशांक, हे जे आमदार जे आहा पळय तेंचे बीजेपीचे, हांकां वंदे मातरम म्हणल्यार हेंचो मिनिंगूच खबर ना. कोणी बरयला पळय तेंय खबर ना. सो आज जेन्ना कोणी बरयला तेंय खबर ना, कितें तें म्हणलां तेंय खबर ना, आनी हें डिस्कशन दुसऱ्या लोकांक समजोवपाक सोदता तेंचर असेंब्ली. पयलीं तुमी तुमचें ट्रेनिंग दिवपाक जाय बीजेपी सेलान बसून प्रत्येक आमदाराक वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी बाकीचे ज्यो गजाली आहा वंदे मातरम हे गाणें कित्याक म्हणटा हे जे आसा पळय हेजेर डिस्कशन तुमकां पयलीं ट्रेनिंग दिवपाक जाय आसली, मागीर तुमी थंयसर दिवपाक जाय आसलें ट्रेनिंग. आज एक्चुअली जाला कितें, हे सगळे विशय जे आहा पळय लोकांक रायट विशयां कडल्यान डायवर्ट करपा लागून प्रयत्न केल्ले आसा. लायट विशय जे डिस्कशन करपाचे आहा पळय आनी नॅशनलिझम जे आपलीच पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी हे इश्यू जे नॅशनलिझम आपूण घेवंक सोदता पळय तेजे नॅशनलिझम म्हणल्यार कितें, फक्त डिस्कशन केलें म्हणून न्हू. नॅशनलिझम म्हणल्यार इम्प्लिमेंटेशन करप. इम्प्लिमेंटेशन करप, लोकांचे गांव वाटप, लोकांचे दर्या वाटप, लोकांचे जस्टीस दिवप लोकांक, हें मेन इम्पॉर्टंट. सो म्हाका जाल्यार दिसता की सरकार हो न्हिदलेल्या भाशेन जे संवंग करता पळय ताका उठोवपाचें काम जे आहा पळय 3 विलेजींनी ऑलरेडी केल्लें आहा. आतां दुसऱ्यो विलेजी अक्रॉस गोवा जागे जातल्यो आनी ज्या दिसा ह्या सरकाराक दिमयेचेर हाडटले पळय तेन्ना गोंयकार उठले म्हणून अशें कळटलें आमकां. तुमकां मुद्दम हे क्वेश्चन विचारले कित्याक आतां एक व्हडली चळवळ एटलिस्ट एक जस्टीस फर्डिनो हेजे खाली आमकां दिसून येता. तरी ह्या लोकांचो तेडे हात फुडें काडला म्हणल्यार तुमी आतां गोंयकाराक साल्वार करपाक जातले, तुमी भायर सरा म्हणून तेणें खंय खंय आतां मिटींग घेता. कितें सांगपाचें लोकांक तेजेर? सी, एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. इट इज नॉट ओन्ली दॅट रिबेलो वील सेव गोवा ऑर रामा ऑर एल्वीस ऑर हुएवर इट इज अक्रॉस गोवा, जावं दे एक्टिविस्ट, ओके, एनवायरमेंटलिस्ट. इट इज नॉट. इट इज द पीपल ऑफ गोवा हू हॅव टू कम आउट. आमी कॉल दिता, लोक येता, मिटिंग्यो आयकता, हेतून काबार जायना. लक्षांत घ्या, प्रत्येक मनशान हे मशाल ही हातीन घेवची पडटली आनी प्रत्येक मशान गांवांनी जे आहा पळय आपले प्रत्येक गांवांनी राखणदार तयार जावचे पडटले. कित्याक आज मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा, गोंय काबार जावपाच्या प्रयत्नान आसा. आनी दुसरी गजाल, लँड इश्यूज. हांव एक अप्रिशिएट म्हणटा की रिबेलो सारख्या मनशान, रिस्पेक्टेड मनशान हो कॉल घेतलो आनी सगळे लोक हांगासर एकठांय आयले. पण ताजे प्रमाणे म्हाजो एक एडवायस आसा. एक एडवायस म्हणजे म्हजोच न्ही, खुबशे लोक उलोवपाकूच लागले आहा. ज्या भाशेन लँडाचो इश्यू आसा इज अ मेन इश्यू रायट नाव, नो डावट. इक्वली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जी आहा पळय दॅट इज ऑल्सो द मेन इश्यू. मादय कोल इज द मेन इश्यू ऑफ गोवा विच कॅनॉट बी इग्नोर्ड. And I will request and we will also talk to the concerned people who are taking the movement forward की आमकां हे विशय जे आहा पळय ते गोंयचे विशय आसा, मेजॉरिटी विशय आसा आनी हे विशय जे आहा पळय ते डेफिनेटली घेवपाक जाय आनी अक्रॉस गोवा जो आहा पळय हो आंदोलन रेडी जावपाक जाय आनी इट शूड बी अ पिपल्स मुवमेंट. इट्स लायक वी हॅव सीन नेपाल, वी हॅव सीन मेनी मुवमेंट्स रायट नाव, ओके. अशें की लोक जे मुवमेंट करता पळय ताका अनस्टॉपेबल. दॅट मे कन्वर्ट, दॅट मे टर्न आउट इंटू एनीथिंग. तर लोकांनी फक्त इलेक्शना पुरते रावप ना, म्हाका अशें दिसता. लोकांनी आयच्यान स्टार्ट सुरवात करची पडटली. 1 वर्स उरलेलें आसा. कोण तुमच्या वांगडा आसा, कोण तुमच्या वांगडा इश्यूज घेता, ओके. आनी ताच्या नंतर लास्ट मोमेंटाक अशें रावया नाका की बीजेपी एक कॅन्डिडेट दितले आनी बीजेपीचोच कॅन्डिडेट जो आहा पळय आनी एक दुसरो रेडी केल्लो आसतलो. इनडायरेक्टली सिंपल सांगपाचे हितून आज सध्या प्रॅक्टिकली खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें आसा बीजेपी आसा आनी दुसरे कडेन एमजीपी आसा. सो बीजेपी ना जाल्यार तुका एमजीपी दिता, एमजीपी ना जाल्यार तुका इंडिपेंडंट दिता, तो इंडिपेंडंट बीजेपीक सपोर्ट करता आनी इनडायरेक्टली
बीजेपीक सपोर्ट करता. सो अशें जावपाक जायना. जावपाक व्हेरी क्लियर हे सरकाराक तर उडयतलो जाल्यार सरकार फुडलें हें सरकार बीजेपीचें फॉर्म जावपाक जायना. ह्या भाशेन आमकां सिलेक्टिव्ह कॅन्डिडेट करचे पडटले. जे कॅन्डिडेट बीजेपीचे दुसऱ्या दारांच्यान फाटल्या दारांच्यान बीजेपीच्या दारान वयता आनी सेटिंगां करता ते कॅन्डिडेटांक पयलीं म्हणटा ती पॉलिटिकल पार्ट्यांनी टिकेट दिवपाक जायना. नंबर 1. आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जर टिकेट दिली जाल्यार त्या कॅन्डिडेटाक वोटूच मारपाक जायना. कित्याक एनीवे तो मनीस जो फुडले इलेक्शन निवडून येयल्या उपरांत तो तेंच्याच गोळींनी वचपाचो आसा. सो आमी सिलेक्शन ऑफ द कॅन्डिडेट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी देन द सिलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. Selection of the candidates by all the people across the constituency is more important. You should debate, you should discuss. तो मनीस कसो आहा तेजे कनेक्शन कोणा कडेन आसा, बीजेपी कडेन कनेक्शन आसा जाल्यार ते डिस्कशन जावपाक कशे भशेन आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हो भुरग्याचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आहा, हाजी इलिगलिटीज आसा, खंय इलिगलान हो फाल्यां निवडून आयलो समज जाल्यार हेका बीजेपी ओडून व्हरोंक शकता. पैशांक लागून 3 गजालीक लागून ओडून व्हरता. एक म्हणटा ते पयशे दिवन ओडून व्हरता. दुसरी गजाल म्हणटा ती तूं तर लोनान बुडलेलो आहा जाल्यार तुका ते आशा दाखोवन तुका ओडून व्हरता. तिसरी गजाल म्हणटा ते तुजे इलिगलिटीज तर आसा जाल्यार ते इलिगलिटीज टार्गेट करून तुका ओडून व्हरता. सो तिसरी गजाल म्हणटा ती समज चौथी गजाल म्हणटा ती मायकला सारखे जेन्ना बीजेपीन आशिल्ले काँग्रेसीन आयले आनी ताज्या नंतर तेज्या वांगडा 4 जाण परत गेले. सो बेजिकली ताणें स्पॉन्सर केल्ले आसता त्या कॅन्डिडेटांक तो व्हरता मागीर. ज्या पर्यंत तुम्ही चिंतचो ना लोक की पयशांनी पॉवरफुल आशिल्लो कॅन्डिडेट वो पॉवरफुल म्हणून ताका पयशे खंयच्यान येतले. कोणूच आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालपाचो ना. पयशे घालतले कोण इन्व्हेस्टर, आयदर लँड माफिया आहा पळय, बिल्डर माफिया आहा पळय ते पयशे घालतले, नाजाल्यार ह्या पॉलिटिशियन आहा ते पयशे घालतले. पयसो घालून जर तर तो मनीस निवडून येता जाल्यार तो मनीस जो आहा पळय ताका विकतो डेफिनेटली कोणी ना कोणी घेतलेलो आहा. आनी तो जे कोणी घेतलेलो आहा तो कॅन्डिडेट आहा पळय नाल्यार कोण लिडर आहा पळय तेंचे अंडरग्राउंड लिडर म्हणटा पळय तेंचे बिहायंड द सीन लिडर्स आसा पळय ते तांकां मागीर व्हरतले. आनी तेच गजाल मागीर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. उडी मारून कित्याक लागून वता हें कारण आसा मॅक्झिमम. आनी उडी मारची न्हू म्हणून लोकांनी कितें करपाक जाय, लोकांनी हें पळोवपाक जायना की बाबा तेजेर कितलो पयसो आहा. लोकांनी हें पळोवपाक जायना बाबा तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएटेड आसा एक्सेप्ट बीजेपी. लोकांनी हें पळोवपाक जाय की आपूण जे मत मारतलो जाल्यार आपूण खंयच्या मनशाक मत मारतलो. सेकंडली इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट that you might be a good person, but are you having a winning capability? If not, then our votes should not be also splitted. So this is not just like lokani ye disle maka o manis baro maria vote म्हणून. It should be very clear. First, number 1, that person should start working from now to make the winnability of the constituency जिखपाक लागून बरो मनीस आहा जाल्यार. दुसरी गजाल तू लास्ट मोमेंटाक येतलो आनी आपूण बरो मनीस म्हणून सांगतलो आनी मागीर तू आपल्याक वोट मार म्हणून सांगतलो. इट कॅनॉट हॅपन. Second thing, see what are his affiliations with other political parties, with ruling political parties. If not the ruling political parties, see the affiliations with the ministers in the ruling political parties. So ही सगळी गजाली आहा पळय लोकांनी विचार करचो पडटलो आनी विचार करून अंडरस्टँड करून तुम्ही सगळ्यांनी मेळून आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट सिलेक्ट करचो पडटलो जो मनीस पयलीं बीजेपीन उडी मारचो ना. फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपीन उडी मारपाक जायना तो. हे आमकां पयलीं कन्सर्न आहा. आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा, इश्यू खबर आहा. आमकां गोंयच्या लोकांक खबर आहा 33% ही बीजेपीची वोट शेअर, 67% आहा पळय ते बीजेपीच्या अगेन्स्ट मारता. आमकां हेंय लोकांक खबर आसा की डिव्हिजन जाल्ल्या कारणान सगळे डिव्हिजन स्प्लिट जाता कारणान बीजेपी पावरान येता. आमकां हेंय खबर आसा की प्लांट कॅन्डिडेट्स आसता मतां फोडपा खातीर. आमकां हेंय खबर आसा इलेक्शन पावल्या उपरांत थोडे लोकांक कम्युनिटी लायन्साचेर थोडे मुखार काडटा इश्यूज घेवन आनी ते डायवर्ट करून व्हरून परत तांकां तेकोवपा खातीर. हें सगळें आमकां खबर आसा लोकांक. तरी सुद्दां म्हाका दिसता की आमी एकठांय रावन आमी विचार करून क्वेश्चन करप. जी पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन करता आनी ती पॉलिटिकल पार्टी रिस्पिडान आन्सर करता दॅट पॉलिटिकल पार्टी इज स्टँडिंग ऑन क्रेडिबिलिटी. इफ वी आर क्वेश्चनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट माइट बी अ रुलिंग, इट माइट बी अ ऑपोजिशन. If you are questioning any political party and if they are trying to tarnish your image, that means they are defending their hidden agenda. See, एक गजाल आसा. माझो कॅन्डिडेट, आमचो कॅन्डिडेट, रेकमेंडेड कॅन्डिडेट, लोकांचो कॅन्डिडेट ते सायडीन गेलो जाल्यार कितें करपाक जाय. सिंपल गजाल आसा. आज जी परिस्थिती ह्या लोकांनी जे चिमलाच्या लोकांनी अगेन्स्ट त्यांचे व्ह्यूज गेले थंयसर तेंच्यांनी कितें केलें ते एक्चुअली पळोवपाक लागल्यार मारपाक भायर सरलेले थंयसर. पुलीस आहा म्हणून ते सुटले एक्चुअली पळोवपाक गेले. सो सांगपाची म्हणल्यार तुमच्या लोकांचो भंय आसपाक जाय. तांकां लोकांचो भंय आसपाक जाय की बाबा हो कॅन्डिडेट उडी मारून तर गेलो जाल्यार तेच्या घरा कडेन कितें जातलें पळय ते ताका भंय आसपाक जाय. कितें करा म्हणून हांव सांगूंक शकना
पूण कितें जातलें पळय तेच्या नंतर हें ताका भंय आसपाक जाय. आयज तांचो भंय ना. आयज ते म्हणटा की लोकांक आमी विकते घेतलेले आहा, आमी पयशे दिला आनी निवडून हाडला, म्हाका आतां पयशे करपाक जाय, ताका लागून आपूण थंय वयता. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? पिपल्स डेव्हलपमेंट न्हू. पिपल्स डेव्हलपमेंट तांकां दिसता पिपल्स डेव्हलपमेंट मीन इलेक्शना टायमार आमकां तेंच्यांनी 5-5 हजार रुपया दिला पळय, दॅट इज पिपल्स डेव्हलपमेंट. आणि मागीरचें डेव्हलपमेंट उडी मारून वता पळय तें डेव्हलपमेंट कोणाचें? तें तेजें डेव्हलपमेंट. कित्याक ताणें खर्च केल्लो आहा तो खर्च काडपा खातीर, नाजाल्यार कोणाक तरी रीण दिवपा खातीर हें सगळी कारणीभूत जाता. आता लास्ट प्रश्न करता तुका आनी मागीर सोडटा तुका. एक म्हणल्यार तुमी सांगा आता बीजेपी जे गव्हर्मेंटान आहले लास्ट 10 वर्सां 13 वर्सां जाली थिंगा. 13 वर्सान कसले डेव्हलपमेंट जे गव्हर्मेंटाचे दिशेन डेव्हलपमेंट आहले ते लोकांक हानिकार जाले ते मातशें सांग. तांकां दिसता की दोंगर कापप म्हणल्यार तें डेव्हलपमेंट, तें डिस्ट्रक्शन. तांकां दिसता म्हादयची जे इश्यू आहा पळय म्हणल्यार म्हादय डायवर्ट करप हें तांकां लागून डेव्हलपमेंट, कोणाक? कर्नाटका. पण आमकां डिस्ट्रक्शन. तांकां दिसता कोळसो हाडल्या उपरांत बिझनस डेव्हलप जाता, पोल्युशन जाल्या उपरांत आमकां तें डिस्ट्रक्शन. तांकां सद्या ब्ल्यू इकॉनॉमी जी करपा लागून दर्या जी आहा पळय रिव्हर नॅशनलायजेशन केल्ली आसा आनी त्या दर्यांनी खंय ब्ल्यू इकॉनॉमी हें डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर फार्मर्स, आवर हेरिटेज, हें आमकां डिस्ट्रक्शन. तांकां दिसता की वायडनींग रोड व्हडले वायडनींग केल्या उपरांत व्हडले वायडनींग केल्या लोकांची घरां मोडून हे केल्या उपरांत दॅट इज द डेव्हलपमेंट, बट इट इज अ डिस्ट्रक्शन. तांकां दिसता की जितली आतां इलिगल घरां आहा तेतून आतां तें म्हजें घर काडून आतां आनी एक गजाल केल्ली आहा जे की भाऊसाहेब बांदोडकराचें रायल तेचें घर कशें तेची जमीन, हें तर तेजें त्या टायमाचेर स्वप्न कर पुरी केल्लें जाल्यार वालोर आशिल्लो थंयसर ते सायडीक दवरलें आहा आनी आतां नवीन म्हजें घर हाडून म्हजें घर कितें? सिंपल गजाल आहा. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सीएमाच्या जो जागो घेतलेलो आहा हितून थंय वचून हांवें तर घर बांदलें आनी आनीक 10 वर्सांनी तर सांगलें हें म्हजें घर म्हणून डिफायन कर आनी म्हजें घर म्हणून कर म्हणून सांगलें जाल्यार करतलो. ते जर करतलो जाल्यार आतांच स्टार्ट करूया आमी थंयसर वचून. थंयसर 100 स्क्वेअर मिटर जी जागा घेतलेली आमचेच पयशे नरते फायनली, सरकाराचे पयशेच ते न्हू. सो बेसिकली आमी ते कब्जा करपाचे आनी आमचे सांगपाचें म्हणल्यार एकूच गजाल आसा, सरकारान जे आहा पळय तो डेव्हलपमेंटाच्या नांवार डिस्ट्रक्शन केल्लो आसा, गोंयभर डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा आनी हे डिस्ट्रक्शन लिपोवपा खातीर वेगळे इश्यू आहा पळय तो लोकांच्या मरण दवरता.